राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू बेरेस्तारा सकाळी गोंयांत पावल्यो। भारतीय नौदळाच्या हंसीतळार पावले उपरांत राज्यपाल पी.एच. श्रीधरन पिल्लय, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, शिष्टाचार मंत्री मॉविन गुदिन्हो आनी हेरांनी तांकां येवकार दिलो। खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, मुखेल सचिव डॉ. व्ही. चंद्रावेली, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, जिल्लोधिकारी एकनाथ क्लिंटस हिवूय येवकार दिवंक हाजीर आशिल्लीं। राष्ट्रपती गोंयांत पावताच नौदळाच्या 150 जवानांनी तांकां मानवंदना दिली। उपरांत राष्ट्रपती मुर्मू कारवार नौदळाच्या तळार गेल्यो। थंय त्यो विमान वाहक युद्धनौका विक्रांताचेर वतल्यो। विक्रांताचेर जावपी नौदळाच्या विविध कामांची पळोवणी करतल्यो। तशेंच विक्रांतावेल्यान दर्यांत जावपी विविध कवायती पळयतलीं। भारतान बांदिल्ल्यो विक्रांत ही पयली स्वदेशी विमानांची झुजा बोट। राष्ट्रपती विक्रांताक पयलेच फावट भेट दितात। पुलीस कॉन्स्टेबल प्रथमेश गावडे आत्महत्या प्रकरणांत अटक केल्ल्या कॉन्स्टेबल प्रीती आनी तनिष्का चव्हाणाक सेवेंतल्यान निलंबीत केल्यात। इतले मजगतीं कोलवाळ बंदखणीचे उदकाचे टाकये वेल्यान दोनूय दुबावीत बायल पुलीस कॉन्स्टेबलांनी उडी मारिल्ल्याचें कळटा। तनिष्काच्या कोंतान ती दोगांय खंय इनोसंट। पुलीस कॉन्स्टेबल प्रथमेश गावडे आत्महत्या प्रकरणांत नवी अपडेट आयल्या। ह्या प्रकरणांत अटक केल्ल्या कॉन्स्टेबल प्रीती आनी तनिष्का चव्हाणाक सेवेंतल्यान निलंबीत केल्यात। दोनूय दुबावीत बायल कॉन्स्टेबलांक पुलिशेन अटक केल्ली। इतले मजगतीं कोलवाळ पुलीस बंदखणीचे उदकाचे टाकये वेल्यान दोनूय दुबावीत बायल पुलीस कॉन्स्टेबलांनी उडी मारिल्ल्याचें कळटा। आतां ह्या दुबावीत बायल पुलीस कॉन्स्टेबलांनी जीव दिवपा खातीर उडी मारली काय पळून वचपा खातीर तें मात स्पश्ट जाल्लें ना। दुसरे वटेन दुबावीत बायल पुलीस कॉन्स्टेबलांनी प्रथमेशान केल्ले आरोप भायर आयल्यात। आमी कितेंच करिनासतना आपल्याक अटक केल्ल्याची ती सांगतात। अनिल अगरवाल फाउंडेशना वतीन सांखळे वाठारांत नवीन पशुवैजकी हॉस्पिटल उबारतले अशी माहिती सांखळे पालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू आनी फाउंडेशनाचे अध्यक्ष प्रिया अगरवाल हांणी माहिती दिली। ह्या पशुवैजकी हॉस्पिटला खातीर बेरेस्तारा पालिकेन तशेंच ए फाउंडेशनान सुवातीची पळोवणी केली। ह्या पशुवैजकीय केंद्रांत सुणे माजरांची शस्त्रक्रिया, गोरवांच्या भलायकीची जतनाय घेतले तशेंच हेर पशुवैजकीय सेवा दितले अशें ए फाउंडेशनाचे अध्यक्ष प्रिया अगरवाल हिणें सांगलें। गोंयांतल्या IAS अधिकाऱ्यांच्या खात्यांनी बदल केल्या। मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कंडावेलू हांचे कडेन वित्त जाल्यार संजय गोयल हांचे कडेन भौशीक बांदकाम खात्याचे सचिव पद दिलां। अरुण कुमार मिश्रा हांचे कडेन TCP जाल्यार प्रसाद लोलयेकर हांचे कडेन वीज खात्याचे सचिव पद दिलां। तशेंच नागरी सेवेंतल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांचोय बदल्यो केल्यात। गोंयांतल्या IAS अधिकाऱ्यांच्या खात्यांनी बदल केला। अंडर सेक्रेटरीन हे विशींचो आदेश काडलो। नव्यान नियुक्त केल्ले मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कंडावेलू हांचे कडेन वित्त, गृह, खण आनी हेर म्हत्वाची खातीं दिल्यात। तशेंच नागरी सेवेंतल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांच्योय बदल्यो केल्यात। पराग नरसेकर हांची कोंकणी अकादेमीचे सचिव म्हूण नेमणूक केल्या, पूण गोवा डेअरीचो अतिरिक्त ताबोय तांचे कडेन उरतलो। दामोदर मोरजकर हांचे कडेन गोवा रेराचे सचिव जाल्यार गौरी शंकवाळकर हांची अबकारी खात्याचे अतिरिक्त आयुक्त म्हूण नेमणूक केल्या। गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचार घेवपी दुयेंतींच्या म्हायतीचें आतां डिजिटलायझेशन करपाची प्रक्रिया गोंय म्हायती आनी तंत्रज्ञान महामंडळान सुरू केल्या। तशेंच GMC सयत हेर भलायकी केंद्रांत उपचार घेवपी दुयेंतींची म्हायती डिजिटल करची अशी मागणी जावपाक लागल्या। डिजिटलायझेशन जालें जाल्यार दुयेंतींक कागदाची गरज पडची ना अशें म्हायती आनी तंत्रज्ञान महामंडळाचे अध्यक्ष दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी सांगलां। GMCन तशेंच भलायकी केंद्रांत उपचार घेतले जाल्यार लोकांक पेपर तयार करचे पडटात। ताचेर दुयेंतींची म्हायती तशेंच दुयेंस आनी ताचेर दिल्ली वखदां बरयतात। ताका लागून दर खेपे दुयेंतींक हो पेपर घेवन वचचें पडटा, मात आतां हो पेपर वापरचे नात। दर एका दुयेंतीची म्हायती आतां डिजिटल करतले। दर एका पेशंटाक वळखपत्र दितले आनी तातूंतल्यान त्या पेशंटाची सगळी म्हायती मेळटली अशें म्हणटात। तशेंच जर एखादो पेशंट भलायकी केंद्रांतल्यान GMCन उपचारा खातीर वता जाल्यार ताच्या वळखपत्र नंबरा वेल्यान ताच्या दुयेंसा विशीं सगळी म्हायती मेळटली। देखून GMCन सध्या दुयेंतींची म्हायती एकठांय करपाचें काम सुरू आसा।
अनुजा स्वाभिमान पुलीस पुरस्कारांत अधीक्षक सुनीता सावंत हांकां लोकमान्य पुलीस जाल्यार अधीक्षक हरीश मडकयकर आनी उपअधीक्षक सिद्धांत शिरोडकर हांकां समाज मित्र पुलीस पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान करतले। ही कार्यावळ शेनवारा 9 नोव्हेंबराक कला अकादमींत सांजवेळा 5 वरांचेर सुरू जातली। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले। कार्यावळींत पुलीस, होमगार्ड, सरकारी वकील आनी उजो घालूपी दळाच्या जवानांचोय भोवमान जातलो अशें गावडे हांणी सांगलें। ह्या सुवाळ्यांत उत्कृश्ट पुलीस अधीक्षक म्हूण नेल्सन आल्बुकेर्क, उत्कृश्ट उपअधीक्षक विल्सन डिसोजा, गुरुदास कदम, सागर एकॉस्कर, निलेश राणे आनी शिवराम वांयगणकर हांचो भोवमान जातलो। तशेंच उत्कृश्ट पुलीस निरीक्षक म्हूण परेश नायक, संजय दळवी, मेल्सन कुलासो आनी रिमा नायक हांची निवड केल्या। प्रशासन खात्यांतलो हेड क्लार्क महेश नायक, PSI सपना गावस, साहिल वारंग, शिवराम गावस हांची निवड जाल्या। चिंबल उड्डाणपुलाक विक्टोरिया फ्लायओव्हर अशें नांव दिवपाचें थारायिल्ल्याचें सांताक्रूज मतदारसंघाचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस सांगता। हे विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन चर्चा केल्या। मुख्यमंत्र्यान खंय चिंबल उड्डाणपुलाक आपल्या आवयचें नांव दिवपाक हयकार दिल्ल्याचें रुडॉल्फ सांगता। चिंबल उड्डाणपुलाक विक्टोरिया मामी फ्लायओव्हर नांव दिवपाचें थारायलां। उड्डाणपेल्यावेल्या रस्त्याचें काम सद्याक सुरू आसा। हें काम पुराय जातकीर बेगीनूच पुलाचें उक्तावण करतले। ह्याच सुवाळ्याक पुलाक विक्टोरिया फ्लायओव्हर अशें नांव दितले अशेंय रुडॉल्फ सांगता। पुलाक विक्टोरिया फ्लायओव्हर अशें नांव दिवपाचें कारण म्हळ्यार मामीन सांताक्रूज मतदारसंघा खातीर खूब काम केलां। ताका लागून तांची याद म्हूण ह्या फ्लायओव्हराक तिचें नांव दिवपाचें थारायलां। सांताक्रूज मतदारसंघांतल्या सगळ्या पंचायती वांगडा बसका घेवन हो निर्णय घेतला। तशेंच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेनूय चर्चा केल्ल्याचें रुडॉल्फ सांगता। मुख्यमंत्री वा मंत्र्या उपरांत आतां पुलीस महासंचालक लेगीत लोकांच्यो कागाळी आयकून घेतले। सप्तकांतले 2 दीस म्हळ्यार मंगळार आनी शुक्रारा सकाळी 11 ते 12 मेरेन पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हे पुलीस मुख्यालयान लोकांच्यो कागाळी आयकून घेतले। एखादो दीस पुलीस महासंचालक उपलब्ध नासले जाल्यार पुलीस महानिरीक्षक वा पुलीस उपनिरीक्षक लोकांच्यो कागाळी आयकतले। हाका लागून गोंयकारांक आतां थेट पुलीस महासंचालका कडेन कागाळी करपा सयत संवाद सादपाची संद मेळटली। मेडशे फ्लायओव्हराचेर बुधवारा राती कडेन जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत एका दुचाकी चालकाक जाग्यारूच मरण आयलें। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुचाकी चालकाक वन वे आशिल्ल्याचो अंदाज आयलो ना आनी फुडल्यान येवपी स्विफ्ट गाडयेन ताका नेटान धक्को दिलो। जम्मू आनी काश्मीर विधानसभेन बिरेस्तारा 370 कलमा वेल्यान बरोच बोवाळ जालो। ह्या वेळार भाजपाच्या 3 आमदारांक मार्शला वरवीं भायर काडले। उपरांत तांणी सत्ताधारी आमदारांक कडल्यान मारपीट जाल्ल्याचो आरोप केला। मजगतीं विधानसभेचें कामकाज तहकूब केलें।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची व्याप्ती दिसान दीस वाडतच आसा. नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन लोकांक लुटपी दिपश्री गांवसाचो आनीक एक मोठो कारनामो उक्ताडार आयला. सरकारी नोकरीचे हायस दाखोवन दिपश्रीन 44 जाणांक सुमार 4 कोटी रुपयांची तोपी घातली. माशेलांतल्यान संदीप परबान तिच्या आड मादोळ पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या. माशेलांतल्या संदीप परबान मादोळ पुलिशेन केल्ले कागाळी प्रमाण एकूण 44 जाणांक सरकारी नोकरेक लावपाचे हायस दाखोवन दिपश्रीन खंय तांचे कडल्यान सुमार 4 कोटी रुपया घेतिल्ल्याचो आरोप संदीपान केला. संदीपान समाजीक कार्यकर्ते आदोगाद शैलेश गांवसाचे मजतीन ही कागाळ केल्या. संदीप परबाचे चलयेक सरकारी नोकरेक लायता म्हूण दिपश्रीन संदीपा कडल्यान 3 लाख रुपया घेतिल्ले. तशेंच संदीपाच्या माध्यमांतल्यान आनीक 44 जाणांनी नोकरी खातीर दिपश्रीक पयशे दिल्ल्याचे शैलेश गांवस सांगता. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणांतली दुबावीत आरोपी पुजा नाईक हिका आतां पर्वरी पुलिशेन एका फसवणूक प्रकरणांत अटक केल्या. दिवचलच्या JMFC न्यायालयान बुधवारा पुजाचो जामीन अर्ज भायर मारतकीच पर्वरी पुलिशेन ट्रान्सफर वॉरंटाचेर पुजाक ताब्यात घेतली. गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्थेचेर सरकाराचें नियंत्रण ना. एस्कॉर्ट सर्व्हिसीक लागून गोंयचें नांव इबाड जायत चल्लां. गोंयांत चिंदळकी वेवसाय, ड्रग्स आनी बेरोजगारींत वाड जाला. सरकार बेकायदेशीर घडणुकांचेर कारवाय कित्याक करिनात असो प्रश्न दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यातो फर्नांडीस हांणी उपरासलो. मार्शल महिला कोऑपरेटिव्ह सोसायटीन जाल्ल्या घोटाळ्याचेर खर कारवाय करतले अशें खासदार विर्यातो हांणी ह्या वेळार सांगलें.
केपेंच्या वीज खात्याच्या कार्यालयांतले फोन फाटल्या 2 म्हयन्यांसावन बंद पडिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाल्या. लायट गेली काय लोकांची गैरसोय जाता. लायट गेल्या म्हूण सांगतले जाल्यार फोनाकूय नेटवर्क नासता. कित्याक तर लायट गेली काय नेटवर्कूय वता. तेन्ना जाता तितले बेगीन ऑपरेशनल सुटावो करचो म्हूण लोकांनी मागल्या. आतां 2 म्हयने जायत आयले केपेंच्या वीज खात्याच्या कार्यालयांतले फोन बंद पडल्यात. वीज खात्यांतलो फोन चलनाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यात. रातच्या वेळार लायट गेली जाल्यार एक फोन लेगीत करपाक मेळना. लायटी गेली काय BSNL नेटवर्कूय नासता. ताका लागून जाता तितले बेगीन ऑपरेशनल सुटावो करचो म्हूण लोकांनी मागणी केल्या. कांय दिसां भितर ऑपरेशनल सुटावो जातलो म्हूण वीज खात्याचो पालवी अभियंतो संजीव म्हाळसेकारान आश्वासन दिलां. दिवचले रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर नुस्तें विकपी विक्रेत्यांचेर पालिकेची कारवाय. तांकां थंयच्यान उखल्ले आनी नुस्तें जप्त केले. रस्त्या कुशीकचे हे नुस्तेकारां कडल्यान नुस्तें घेवपाक लोक रावतात आनी ट्राफिकाचो प्रश्न उप्रासता. देखून पालिकेन ही मोहीम हातीन घातल्या. गोंयच्यो 70% पंचायती कोयर वेवस्थापनाचे काम गांभीर्यान घेना असो आरोप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलो. कंत्राटदाराची सक्ती नियुक्ती आनी 100% कोयराची शेड आसप गरजेचे आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. गोंय घन कोयर वेवस्थापन महामंडळाची बसका घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. बिरेस्तारा मंत्रालयान मुख्यमंत्र्यान गोंय घन कोयर वेवस्थापन महामंडळाची बसका घेतली. हे बसके वेळार मंत्रालयान कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात हाजीर आशिल्लो. मात ह्या खात्याचो मंत्री जावन लेगीत ताणें हे बसकेक हाजेरी लावंक ना. हे बसकेक गोंयच्यो दरेकी पंचायती 100% कोयराचें वेवस्थापन करता की ना हाचो नियाळ बसका घेतली. कोयर वेवस्थापन महामंडळाचो अध्यक्ष मायकल लोबो म्हणटा, फाटल्या 1.5 वर्सांच्यान पंचायती कोयर सारको एकठांय करिनात. ताका लागून ही बसका मुख्यमंत्र्यान आपयली. कोयर वेवस्थापन मंडळाचे नेम कोण पाळिनात तांकां दंड घालपाचो आदेश मुख्यमंत्र्यान पंचायत सचिवांक दिल्ल्याचे मायकल लोबोन सांगले. ल्हान भुरग्यांच्या देखरेखी खातीर आतां आवयांक चिंता करपाची गरज ना. ल्हान भुरग्यांची काळजी घेवपा खातीर केंद्र सरकाराच्या येवजणे खाला गोंयच्या 9 तालुक्यांतल्या अंगणवाडींनी भुरग्यांक सांबाळपा खातीर पाळणाघरांची वेवस्था केल्या. पाळणाघरांची वेवस्था केल्ल्या गांवांची नांवां अशीं: बेतकीकर वाडा, वाळपय, बोगदवॉक, पणजी, पोलीस क्वॉर्टर्स, पर्वरी, बिरोंडे, पेडण्यां, बडाचा वाडा, दिवचल, तारीमळ, सांगे, पोंडी, केपें, सावर, कट्टो, कुंकळी, बिकरवाडा, काणकोण अशा गांवांची नांवां आसा. राज्या भायल्यान येवपी भाजयांचे मोल नियंत्रणांत आसले तरी कांदे दुकाक काडपाक लागला. कांदे अचकीत किलो फाटल्यान 20 रुपयांनी म्हारग जाल्यात. कर्नाटकांत पडपी पावसाक लागून कांद्याचे मोल वाडल्यात अशी माहिती विक्रेत्यांकडल्यान मेळ्ळ्या. दिवसाच्या बाजारांत चडशी भाजी कर्नाटकांतल्यान येता. सध्या कांद्याचे मोल आयकतकीच कपलाक आड्यो पडटा. 2 दिसां पयलीं मंगळारा मेरेन कांदे 60 रुपया किलो आशिल्ले. आज बुधवारा दिवसाचे सप्तकी बाजारांत कांद्याचे मोल वाडून ते 80 रुपया किलो जाल्यात. कर्नाटकांत पावसान साबार घातिल्ल्यान कांद्याची नाशाडी जाल्या. देखून शॉर्टेज निर्माण जावन कांदे म्हारग जाल्यात अशें कांय विक्रेत्यांनी सांगले. कांदे आनीकूय म्हारग जातले अशे संकेत दिवचल बाजारांतल्या भाजी विक्रेत्यांकडल्यान मेळ्ळ्या.
गुजरातांतले रितेश पटेल हाका आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ल्या प्रकरणात पणजी पुलिसांनी दोगा बायलां आड गुन्यांव दाखल केलो. कांय दिसां आदीं रितेश पटेल हाची कूड मांडवी न्हंयेंत मेळ्ळी. गोंय सरकाराच्या कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय संचालनालयान तारीख 11 नोव्हेंबर 2024 दिसा उत्तर गोंयांत सरकारी ITI आल्तीन पणजी हांगा सकाळी 9 वरां सावन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशीप मेळाव्याचें आयोजन केलां. अप्रेंटिसशीप मेळाव्याक अनेक भौशीक खाजगी आस्थापनां सहभागी जावपाची अपेक्षा आसात. इत्सूक ITI उमेदवार आनी हेर थळाव्या युवकांनी नांव नोंदणी आनी आपले करियर घडोवपाक ह्या भांगरा संदीचो लाभ घेवपा खातीर सकाळी 9 वरांचेर मेळाव्याच्या थळार हाजीर रावचे अशें कळीत केलां. राज्यात कॅश फॉर जॉब प्रकरणात बायलांचो धुमाकूळ. पूजा नाईक, प्रिया यादव आणि दीपश्री सावंत ह्या तिगांकडल्यान पोलिसांनी मोठे मालवत जप्त केला. पूजा नाईक 2012 ते 2024 हे 12 वर्साच्या काळात पूजान लोकांक 2 कोटींची तोपी घाल्ली. पूजाच्या नावार ओल्ड गोवा वाठारांत 2 फ्लॅट पूजा कडल्यान पोलिसांनी BMW, फॉर्च्युनर, MG, हेक्टर, वेर्ना आणि अमेज अश्यो 5 पॉश गाडयो जप्त केल्यात. प्रिया यादवान लोकांकडल्यान घेतिल्ले सुमार 9 लाखांचे 116 ग्राम भांगर पोलिसांनी जप्त केला. Hyundai Venue, Hyundai Grand, i10, वेस्पा स्कूटर, एक्टिवा स्कूटर मेळून वट्ट 18 लाखांच्यो गाडयो जप्त केल्या. प्रिया यादवाकडल्यान वट्ट 27 लाखांचो मालवत जप्त. दीपश्री सावंत गांवस शाळेंत शिक्षकांची नोकरी दिता म्हणून सांगून 16 लाख रुपयांची तोपी. कागाळ नोंद. दीपश्री कडल्यान क्रेटा कार, स्विफ्ट कार, इओन कार आणि 2 दुचाकी पोलिसांनी जप्त केल्या. नोकरी दिवपाचे हायस आनी हेर कारणां सांगून दिवचाच्या कांय जाणांक तोपी घालपी प्रिया यादव हिचे आतां एक कारनामे फुडें येवपाक लागल्यात. फकत रेल्वेन नोकरी दिता म्हूण सांगून न्ही जाल्यार हेर वेगवेगळी हायसां दाखोवन प्रिया यादवाची दिवचले लोकांक तोपी. FD भांगर बँकांनी तारण दवरून बाबड्या बायलांनी प्रियाक पयशे दिल्ले म्हूण बायलांची व्यथा. कोल्हापूर जिल्ह्यात दिवचल पुलिशेच्या जाळ्यात अडकल्ली प्रिया यादव ही सध्या पुलीस बंदखणीची हवा खाता. प्रिया यादव ही मूळ पेडण्यां तालुक्यांतल्या कासरवणे गांवची. प्रार्थना देवीदास अशें तिचे कुळाराचें नांव आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. लोकांक तोपी घालून प्रिया यादव ही फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्याच्यान फरार आशिल्ली. मोबायल लोकेशनाच्या आदारान फाटल्या आयतारा तिका कोल्हापूर वाठारांत धरपाक पुलिशेक येस आयले. दिवचलच्या न्यायालयान तिका 7 दिसांचो पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिला. नोकरीच्यो हायस तशेंच कांय बायलांक प्रिया आड आनीकूय गुन्यांव नोंद जावपाची शक्यताय आसा. गोंयांत ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांक नोकरेंत सेवा वाड दिल्या तांचो ह्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी सहभाग आसा असो आरोप गोवा फोर्डाचो मुखेली आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला. राज्यांत वेगवेगळे नोकरीचे घोटाळे उक्ताडार आयल्या उपरांत विजय सरदेसायान प्रतिक्रिया दिली.
अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाल्यार स्मृतीभ्रंश जावंक शकता. ताका डिमेन्शिया वा अल्झायमर अशें म्हणटात. डिमेन्शियान मनशाची याद दुबळी जावंक लागता. जितले चड अल्ट्रा प्रोसेस फूड खातात तितलेच तांकां डिमेन्शिया जावपाचो धोको चड आसता अशें अमेरिकन अल्झायमर असोसिएशनाच्या संशोधनांतल्यान दिसून आयलां. पावसाळो सुरू जातकच आमी सदचे परस उणें उदक पिवंक लागता. हवेंतली ओलसाण वाडटा तेन्ना पिवपाच्या उदकाचें प्रमाण आपोआप उणें जाता. मागीर थकपाक जाता. डिहायड्रेशनाक लागून तकली दुखप आनी घुंवळ येवप अश्यो जायत्यो समस्या निर्माण जातात. कुडींतलें उदक उणें जाल्ल्यान आनी पावसाच्या दिसांनी संसर्गजन्य दुयेंसांचें प्रमाण वाडिल्ल्यान कामिणी सारकिल्लीं दुयेंसांय वाडूंक लागतात. कुडीक प्रथिनां आनी जिवनसत्वां वांगडा उदकाची गरज आसता. दिसभर उर्जा तिगोवन दवरपाक उदक पिवप खूब गरजेचें. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय विज्ञान अभियांत्रिकी आनी वखद संस्थेच्या म्हणण्या प्रमाण प्रौढ बायलांनी दिसाक 11 पेले उदक पिवचें जाल्यार दादल्यांनी दर दिसा 15 पेले उदक पिवपाची गरज आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.